सम सर्वयामी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी मना उतारते आयकून आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना एया गाव्या सरेकास ताळ्या उल्हासन त्रिएक देवा गीतां गायन आनी अर्गां दिव्या ताणे केल्ल्या सरुपकारा एया गाव्या सरेकास ताळ्या उल्हासन त्रिएक देवा गीतां गायन आनी अर्गां दिव्या ताणे केल्ल्या सरुपकारा पवित्र दिचानावान मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या भावन आनी भयणीनो, सद्या काळाच्या 14व्या आयताराची देवस्तुती नियाळ करूंक आमी सांगाता जमल्या. आयचो आयतार लौदातो सी आयतार सावन आमी आचरण करता. जें कितें सदांचें जायते फावटी ससारायेचें जाता. जो कोण सदांचो तो आमकां ससारायेचो व्यक्ती जाता. ह्या वेळार तिरस्कार खंडीत जावन लागता, पूण निराशी जायनासतना जेजू आमच्या बगलेन आसा ताची कृपा आमकां सांगात दिता म्हणल्यार चिंतपान जियो प्रत्येक रितीन आज ह्या मिसा वेळार आमी मागया. प्रकृती देवान आमकां दिल्लें तें एक देणें, एक इनाम. जायते फावटी आमच्या स्वार्था वरवीं जें कितें आमकां धर्मार्थ दिलां तें आमी आमच्या स्वार्था वरवीं वगडावन घेतलां, तर आमी केल्ल्या चुकी खातीर मावून रावया. सर आमच्या ल्हान व्हड चुकीक देवा लागचें बोगसाने मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सराक सांगता. मनान चिंतून तोंडान तो सारून वायट आदारणांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगिवन सदां संवकार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया
उद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगता ती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुये मोगाळ बापा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या कलतेपणावरवीं तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलाय तशें ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप सोरेस्पो म्हजे कडेन उलयतना ओत्मो म्हजे भितर आयलो आनी ताणें म्हाका म्हज्या पांयांचेर उबो केलो आनी म्हजे कडेन उलयतल्यांची उतरां हांवें आयकलीं ताणें म्हळें मनशा पुता हांव तुका इस्रायल परदेशी म्हजेर उपराटलेल्या एका विद्रोही राष्ट्राची धाडटां तांणी आनी तांच्या पुर्वजांनी आज पर्यंत म्हजे विरोध बंड केला ती हठी आनी दारूण काळजाची पिळगी तांचेशी हांव तुका धाडटां तुवें तांकां सांगूंक जाय सोरोस्पोर अशें म्हणटा ती तुका आयकूं वा आयकनासतना रावूं कित्याक ती एक विद्रोही घराणें तांचे मदें एक प्रवादी आसा म्हूण तांकां कळीत जातलें देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार Servisporan kakut करीसर आमचे दोळे ताचेर आसा सर्वेस्पोरांक काकूत करीसर आमचे दोळे ताचेर आसा तुझे सोम्या उबारता म्हजे दोळे तू सोम्या सर्गी आसा दनियेच्या हातांचेर दिश दवरलेल्या साकरा परी म्हजे दोळे तुजेर आसा सर्वेस्पोरांक काकूत करीसर
आमचे दोळे ताचेर आसा साकरणीचे दोळे तिच्या दनिनीच्या हातांचेर आसले परी आमचे दोळे सर्वेस्पर आमच्या देवाचेर आसा ताणे आमची काकूत करीस ताचेर आमी ठेवयल्या सर्वेस्पोरान काकूत करीस आमचे दोळे ताचेर आसा सर्वेस्पोरान काकूत करीस आमचे दोळे ताचेर आसा साम पावलून कोरिंतकारान बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयांत उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासत गर्वाक पडनाये म्हूण म्हजे कुडींत एक फडाफडीची दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोस्ता. हांव गर्वाक पडन म्हूण सैतानाचो हो दूत म्हाका तापटायत आसा. हो दुस्मान म्हजे तावन पयस सरू म्हणून 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें, पूण ताणें म्हळें, म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाचे अस्कतकायेन म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताचे सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हजे अस्कतकायेचे वडवीक हांवें कुशेन सांगतां. तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्कतकायांनी, बेपारवांनी, कश्टां अनवरां, दगदण्यांनी आनी आटाविट्यांनी हांव दादोशी जाला, कित्याक हांव अस्कत तेन्ना हांव निजायकी सक्तेवंत. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. Alleluia, 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 alleluia. सरस्पोराचो आत्म म्हजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक म्हाका धाडला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सामर्थ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुम्या. जेजू थंयचो बायसन आपल्या शिसा सांगाता आपल्या स्वंत गांवाक पाटी आयलो. साबताचो दीस येतच तो सिनेगोगांत शिकोवंक लागलो. ताची शिकोवण आयकल्ले साबार जण अजाप सावन म्हणटाले, हें सगळें हाका खंयचें आयलें? हाका दिल्या ती जनवाय कसली जवियेत, आनी हाच्या हातांनी असली असर्यां घडटात तें कशें? हो मोरयेचो पूत एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदासो आनी सिमावचो हो भाव न्हय? आनी हाच्यो भयणी हांगाच आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें ताचे विशान कितें म्हणचें म्हूण ते घुसपडले. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्याक खंय जाल्यारी सन्मान सुकाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्या दैऱ्या मदें तो बिलकुल मेळना. थोड्या पिडेस्तांचेर
हात दवरून तांकां बोरींग केली सोडल्यार हेर कसलें सासरये थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या हळ्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जें कितें सदांचें तें ससारायेचें जाता. जो कोण सदांचो तो आमकां ससारायेचो व्यक्ती जाता. हें आमी हर एकलो वळखून घेता आनी आमकां हो आमचो हर एकल्याचो अनुभव. घरांत कितले शिकपी बुदवंत व्यक्ती आसल्यारय भायलें ट्युशन भायली तरबेती आमकां बरी लागता. घरांत केदें व्हडलें फुलांचें व्हड सोबीत फुलांचें व्हड आसल्यारय भायल्या फुलांचें व्हड आमकां आकर्शीक दिसता. घरांत केदो व्हडलो सदान केल्लो व्यक्ती आसल्यारय भायर मेळ्ळो तितलो मान ताका घरांत मेळना. प्रकृती आमकां धर्मार्थ दिल्या, पूण प्रकृतींतल्यो संगत्योय आमकां जायते फावटी ससारायेच्यो जाल्यात, कित्याक ती आमकां धर्मार्थ मेळ्ळ्यात. अशे विविध रितींनी ह्या संगतींनी आमकां ल्हान ल्हान रितींनी तिरस्कार मेळटा आसतना, निराशी जायनासतना मुखलें मॅट काडूंक, शेवट मतीन दोन जियोंक, कित्याक सोमी आमचे सांगाता आसा ताची कृपा आमकां धैर्यान भरता म्हणल्या भावार्थान जियोंक प्रत्येक रितीन आयची तिनी वाचपां आमकां जगयतात. पयलें वाचप आमी आयकलें एझेकियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. जेरुसलेमांत जल्मालो तो जुदेव एझेकी वर्गाचो. तो जल्मत आसतना उत्तराचें इस्रायल संपूर्ण रितीन आसिरिया घराणी देसवट केल्लें आनी दक्षिणाचो जुदा प्रांत्य थंयसर आसलो. आनी जुदाच्या रायान बाबिलोनाच्या रायाक तिरवो बांदूंक आसलो आनी केदाळा हो राय तिरवो बांदूंक इन्कार करता. त्या वेळार बाबिलोनाचो राय नेबुकदनेझर जुदाचेर जेरुसलेमाचेर धाड घालता आनी थंयसर आसलेल्यांक बंदडेक व्हरता. आनी ह्या बंदडेक केल्ल्या व्यक्ती पैकी एझेकियेल एकलो. आनी ह्या वेळार देव एझेकियेल प्रवाद्याक आपोवणें दिता. धरून जाल्ल्या लोकांक, कठीण रितीन गर्वान हंकारान भरलेल्या व्यक्तींक जुक्ती शिकोवन दिवंक देव एझेकियेल प्रवाद्याक धाडटा. आनी ह्या वेळारय देवाचें उतर हो लोक ससारायेन घेता. आनी उपरांत आमी पळयता जेरुसलेमाचो संपूर्ण नाश जाता. सोम्याचें दर्शन घेतलो सांव पावलो. चिनी बदलिता. जेजूची शिकोवण तो धैर्यान उक्त्यान तो परगट करता. पूण आयच्या वांजेलांत ताच्याय अस्कतकाये विशीं तो आमकां उलयता. आयचो वांजेल जेजू मायंग गांवाक, आपल्या मायंग गांवाक नजरेताक तो फाटीं येता. केवल खासकी बेटेक वा ताच्या वडिलांक मेळोवंक न्हय, बगारीक मेस्त्री जावं रब्बी जावं शिसा सांगाता तो येता. येदोळूच जेजून जायतीं अजापां असरियां केल्लीं आसात. जायती जुक्ती शिकोवन लोकांक दिल्ली आसा. फाटल्या 3 आयतारा तावन जेजून केल्ल्या अजापा विशीं आमी आयकलां. प्रत्येक रितीन देंवसार सोडयल्ली ती घडयता. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कुस्टोवच्या त्या स्त्रियेक नवें जिवीत दिल्लें घडयता. आमी फाटल्या आयतारांनी आयकल्या, आयकून सायल्या. पूण हांगासर कितें घडटा? लोकांची 2 रितीची प्रतिक्रिया. दोनाय ती लोक फाटीं दिश्ट घालता. सवालां विचारचें सूख न्हय, पूण सवालां उपरांत मुखलें मॅट काडूंक वा मुखार सकारात्मक चिंतपान मुखार वचूंक तो लोक मुखार वचना. सुरवेर जनवाय जेजूची जनवाय बुदवंतकाय पळोवन अजा पावता शिवाय उपरांत आमी पळयता ताची शिकोवण तिरस्कार करता. तो आमचोच, तो आमच्याच कुटुंबांतलो. ताका
आमकां ताका आमी पळयला तो कितें म्हूण आमी जाणाव सुताराचो पूत मोरी आनी सुजेताची आवय ताचें जिवीत आमकां संपूर्ण रितीन कळीत आसा. ताचें उतर आयकूंक मुखलें मॅट काडूंक सकारात्मक चिंतेन जिणी बदलूंक तो लोक मुखार सरना. हें केवल पयलें घडीत न्ही, हो पयलो अनुभव न्ही जेजूचो. मार्काच्या वो वांजेल मार्काच्या 6व्या अध्यायांत तर मार्काच्या 3ऱ्या अध्यायांत एका घरा गेल्ल्या वेळार थंयसर ताची तकली पिरवाल्या म्हणून ताची कुटुंबाची ताका त्या घरा येवन ताका आपूण व्हरूंक प्रयत्न करतात. वो दुसरो अनुभव आज आयच्या वांजेलांत आमी आयकलो. आयचे घडीत मातेवाच्या लुकाच्या वांजेलांत आसा. लुकाच्या वांजेलांत जेजू सिनेगॉगाक थंयसर वेता. इजाया प्रवादीची पुस्तकांतली ती उतरां तो आयकता आनी अकरेक म्हणटा हें उतर आयच्या दिसा खरें जालें. हें वाचप येवंकसच्या मेस्सिया विशयांत म्हणून जुदेवांक कळीत आसलें. पूण इजाया प्रवादीन उल्लेख केल्लो प्रवादी आपुणूच म्हूण सांगतना तो लोक ताका तिरस्कार करता, इन्कार करता. सुताराचो पूत मोरी सुजे ताची आवय अशें अशीर चिंतपान, नकारात्मक चिंतपान, पूर्व निर्णय मोतींत तो रोंबून तांच्या मोतींत रोंबून आसल्या वरवीं जेजूक स्वागत करूंक ताची उतरां आयकून त्या उतरां मार्फत जिणेंत बदलावण करूंक तो मुखार सरना. 2 जाग्यांनी जेजू अजाप पावता. पयलें आयचे घडीत आयच्या वांजेलांत लोकांचो बेविश्वास पळोवन जेजू अजाप पावता. आनी एक घडीत मातेवाच्या 8व्या अध्यायांत आमकां पळोवंक मेळटा. शातापातीचो विश्वास पळोवन जेजू अजाप पावता. 2 खुशी आमी पळयता. भावार्थ आसल्या व्यक्ती थंय, भावार्थ नातल्या व्यक्ती थंय जेजून पावचें थंय अजाप आमकां 2 जाग्यांनी वाचूंक मेळटा. कोणायकी तिरस्कार करता आसतना आमी जायत्यो संगती वगडावन घेता. थंयसर थंयच्या लोकांक कसलेंच बरेंपण जालें ना आनी जेजूक खंयच्याय रितीची अजापां थंयसर करूंक जालें ना. जेजू अनेक गांवांक वेता. जेजून गूण केल्लीं कडितां जायतीं आसात, पूण जेजून हर एकल्याक गूण करूंक ना. तो लोक पिडेस्त ताका गूण करूंक जाय म्हूण जेजून करूंक ना. पूण कोण चुकोन भावार्थान जेजू सरशीं आयले तांकां हर एकल्याक जेजून गूण केल्लें आसा. जेजून ताच्या मिसावांत जें कितें ताका तिरस्कार लाभलो म्हणून ताचें मिसांव बंद करूंक ना. बगार जेजू आनी एका गांवाक वेता, कित्याक ताचें मिसांव स्पश्ट आसलें. जेजू भोंवतणीच्या हळ्ळेक वचून शिकोवन दिवंक लागता. बापा दिल्लें तें मिसांव ताचो शेवट ताचें मिसांव कितें म्हूण जेजू स्पश्ट जाणा आसलो. आनी मार्काच्या 3ऱ्या अध्यायांत आमी पळयता कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण. जो कोण देवाची खुशी करूंक अपेक्षिता तसो म्हजो भाव. ताचें मिसांव केवल ताच्या गांवांत ताच्या कुटुंबाक सरी जाल्लें मात्र न्ही, हर एकल्याक सोबती शिकोवन दिवंक जेजू आयिल्लो म्हणली शिकोवन आयच्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट आसा. आयच्या 2ऱ्या वाचपांत सांत पावल अस्कतकाये क्रिस्ताचो संदेश परगट करचें मिसांव म्हाका दिला म्हणचो सांगता. हांवें गर्वाक पडनाशें. म्हज्या कुडींत एक कठीण दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता. कांट्याच्या राशीर बसलोलो तो अनुभव जाता. बॉडी बिल्डर्स आमी पळयला, तांकां जडायेचें उखलूंक वा एरांक मारूंक सयत तांकां बोळ आसा. पूण तांच्या कुडीक कसली एक दूख जाल्यार संपूर्ण रितीन जोगती, संपूर्ण रितीन तांकां अस्कतकाय भोगता. हेच रितीन आपणातय आसली ती अस्कतकाय सांत पावलू ताचे कश्ट देवा मुखार दवरता. पावल अस्कतकाया वेळार 3 पावटी मागता, 3 पावटी मागणें करता आनी जेजू ताका जाप दिता, म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजी कृपा तुका पुरो. म्हजी सकत तुज्या अस्कतकाया वेळार सदांच आसतली. हांव अस्कत तेन्ना निजाय की हांव सत्तेवन म्हूण सांत पावल ताच्या उतरांनी स्पश्ट कळीत करता. आनी तीच कृपाय आमकांय दिल्या.
आमकांय असकत काय बघता विविध रितींनी जावंक पुरो मागणे सदांचे मागणे सदांच आमी करूंक जाय सदांचोय मीस जायते फावटी असली मागण्यांत ससारायचें जिवीत वा केल्ले आमी परत परत करी जाय म्हणली असकत काय आमचे थंय आसा पूण ह्या वेळार आमी मागोवंक जाय तेच करपा जेजूचो सांगात जेजूचें हाजर पावन ताची कृपा आमचे थंय आसल्यार आमच्याय मिसांवांत आमी खंडीत जावन मुखार वचूंक आनी बावार्थान थीर रावूंक शकता भाऊ भयणीनो आज आमी लौदातो सी आयतार सावन आचरण करता प्रकृतीची जतन आमची जबाबदारी एक देणे एक किनाम जावन आमकां लाभला एका पुरबायच्या गितांत आमी म्हणटा संवसार तुवें रचलोय सुंदर तो केलोय रावळेर सारकें नेटोवन मनशाक राय केलोय देवान आमकां प्रकृती दिल्या आमकां जियोवच्याक हें देणे जावन आमकां लाभला प्रकृती आमकां गरज प्रकृती शिवाय आमी जियोवंक शकना आमी प्रकृती सांबाळ वेल्यार प्रकृती आमकां सांबाळ व्हरतली फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां पिडेन ऑक्सिजन नासतना मरण पावता आसतना जायतो लोक नितळ वारें कितलें गरजेचें म्हणून आमी जावन ह्या पिडे वरवीं समजून घेतलां प्रकृती ह्या वेळार कशें नास कोणें नास केला कशें नास जाला म्हूण दुसऱ्यांक बोड सकी नासतना प्रकृती खातीर हांवें कितें करीत म्हजी जबाबदारी कसली ह्या चिंतपान प्रकृतीचो मोग आमी केलो तर खंडीत जावन बदलावन जावंक प्रकृती उरोवंक आमी शकता सांत थॉमस अक्विनास सांगता सगळी प्रकृती देवाचें आसर पावन परगट करता प्रकृती आमचो पयलो कितल्या मापान आमी आमचो मोग करता तितल्याच मापान प्रकृतीचो मोग आमी करया आमचें स्वातंत्र्य आमचें थंय आसलें तें स्वातंत्र्य प्रकृती नाश करच्याक न्ही बगार तें संरक्षण करच्याक आमी वावुरया सांपा उलोवन कशें ताच्या अस्कतकाये वरवीं देवाची कृपा मागली तर तसो जेजू क्रिस्त ह्या वेदीर परत आमचे मदें ह्या वेदीर हजर जाता आसतना आमच्या अस्कतकायेन आमचे मिसांव समजून घेवन शेवटाक पावोवंक संपूर्णायेक पावोवंक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार तसो जेजू क्रिस्त ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना मुरपार हजर जाता आसतना आमी मागून घेवया आमेन उबे रावन एकाने देवाती आमचो बाबार्थ आमी उसारया सदमंतान देवा सर्वपदवेदार बापा स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता आमच्या सोम्या जो पवित्रत्म्यावर गर्भे संभावलो ओंकार मरेत जन्मलो पोन्स पिलातान ताने ताका कस असले ताका कसाक धाडलो तो मेलो आनी ताका नेके पेलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्वपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवे आनी मेल्यांचे मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातक्यांचे बक्षाणे कुडीचे जीवन पोवन सासणांचे जिवीत आमेन भाऊ भयणीनो बाबार्थान आमी हांगासर आयल्या सैतीन तेसावां कुर्जो विनवण्यो घेवन आयल्या आमची मागणी बापा थंय आतां आमी उबारया आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पयसभेच्या मुखेल्यांनी दैवी कृपेन बरोवन तीच कृपा तांचे ताब्यान आसले देवपर्चेन जोडूंक करी हातेर जावच्या प्रेरीत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी गर्वाक पडनासतना सर्वांच्या बरेपणा खातीर प्रत्येक जावन असक्त्यांच्या जिवनाक एक बरवस जावन तांची सेवा निस्वार्थपणी दिवच्या आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ मोग बरवसो चडय बेविश्वासी जायनासता चिनयेच्या सर कश्टांक फुडकन जियोवंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमकां देवान दिल्ली ही प्रकृती जबाबदारेन गोलसूंक तिचे पालन पोशण करूंक
आनी मुखले पिळगेक जियोंक योग जावचे रितीन जगोवन दवरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडे शिडेनी वळवळच्या सोर लोकांक प्रत्येक जावन कोरोना तसले पिडे वरवीं देसवाटल्या सो कुटुंबांक तुजी बुजावन लाभय. पिडेस्तांक भलायकी दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी कोरोना पिडे वरवीं आमच्या गांवार आयिल्ले कश्ट परिहार कर. ही देवसाराची दुश्ट सकत नास कर. हे पिडे आनी तशेंच हेर पिडे वरवीं कश्टतल्या भाव भयणींक बरी भलायकी दी. तांची जतन घेतल्या सर्वांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या कर्जां बसोत मागया. वगळा बापा सर आमची मागणी दयेन मानून घे. तुजी खुशी आमच्या जिवितांत करूंक तुज्या वाटेन चलोवंक आनी कसकत कांय वेळार तुजी कृपा मागोवंक तुजो सादार तुजो कृपा आमकां सदांच लाभय म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचें नवीन. आमेन. सोमिया भरते देने म्हाका संवसारिया पयना जावे करें बलिदान बाकी जिने मुझे देना बेटो कशे उदार काळीस बापा तुझे क्रिस्ता दर्या सारखे उदार काळीस बापा तुझे क्रिस्ता दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया भरते संवसारिया पयना जावे करें बलिदान. भाऊ भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे मन मागात. तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेश्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या नावाच्या मानाक आमी भेटयता त्या बले वरवीं आमचे अंतस्करणांनी तळसाव आनी सर्गेचे सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमचे कळसा उबारुये. आमी तीन सर्वेश्वराताई उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तेन वाचुये. वयश आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायदे आसूं. इतल्या कनवाळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जें जेजू सोवें तुका मांडटालें तें सामचें सोवें तुका मानूंक पाताक मात सोडून हेर सगळ्यांत आमचें गतीन जियो तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कुरपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Pavit, 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 गळपारांचो सर्वेश्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका जय, उत्सर्गीत तुका जय.
ताकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे बापा क्रिस्तून पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडोनी तेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयांची जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पोवची त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें रगत पथकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good purgatory. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोणावर वितुवे आमकां सडयलाय सोमिया संसाराच्या सडवंडारा आमची सडवण कर जय क्रिस्ताचे जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वची बेतसो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदरून मेल्ल्या सर आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी इश्टागाती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा सुमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये संगती सांजुचे तिचो पती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां बांदू दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू होतय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदा बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी संगता घाल जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगता म्हणये आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य आमकां येव तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परा सर्वायटांतले आमकां निवार देखुणया जिवितांत सबस कायम कांदी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशेन अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमे दिसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तांकां शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येतना रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मगसो गुर्तू सावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता दी. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर वचचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझो मोग नियाळता सुम्या भक्ती तुका वंदिता. तुका अर्गां दिता हांव धन्या. जीवन मुझे भेटता. तुझो मोग नियाळता सुम्या भक्ती तुका वंदिता. तुका अर्गां दिता हांव धन्या. जीवन मुझे भेटता. उंड्या रुपार काळजांत आयलोय पातकां काळोख ना पयस केलोय. उंड्या रुपार काळजांत आयलोय पातकां काळोख ना पयस केलोय. सर्गी प्रकाश आसपांत आयलोय. सर्गांत आयजी सोम्या म्हाका केलोय. तुजो मोग नियाळता सुम्या भक्तीन तुका वंदिता. तुका अर्गां दिता हांव धन्या. जीवन मुझे भेटता. तुजो मोग नियाळता सुम्या भक्तीन तुका वंदिता. तुका अर्गां दिता हांव धन्या. जीवन मुझे भेटता.
प्रार्थुये. बापा, येद्या वरथ्या देण्यानी तुवें आमकां भरलाय. ससनाच्या चेवेताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी निरंतरी तुका वाकनू. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचें नफें. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप, पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. आमेन. वसून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्ती गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हरेक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगात सोदता. हरेक म्हज्या कश्टांनी तुका सोम्या तुजो आदार मागता. हरेक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्ती गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका वर्णिता. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकुवार मरी आशीर्वाद दिवांका. भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.